2027 इलेक्शन कशें पळयता अमित? 2027 इलेक्शन काँग्रेस पार्टी या गोय राज्यान ज्या जनतेक जे सरकार जाय ते सरकार स्थापन करता. Alliance जातले. Goa forward has given a statement that we can't see the Congress party on this. What do you like to call that? कोणे केलो स्टेटमेंट? गोवा फॉर विजय सरदेसाई. पूण ताणें स्टेटमेंट केल्लो की आपूण काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर म्हणून. सो काँग्रेस नाल्यार अलायन्स पार्टनर आशिल्ली ऑन ग्राउंड. 2027 म्हणटा तो. कशें 2027 कशें? आतां पळय, आतां आमचो विरोधी पक्ष फुडारी ताका आतां एक प्रोग्राम आहा कुंकळे. तूं आतां कितें न्यूज मारतलो युरी आलेमांव नाशिल्लो म्हणून. वी आर अ काँग्रेस पार्टी. युरी आलेमांव सकाळीं येवन हार घालून गेलो. हे प्रोग्राम तुमी अटेंड केला. ही एज एन प्रोग्राम ना इन कुंकळे. सो ही इज रिक्वेस्टेड बाबा तुमी हें करा. सो जेन्ना थंय जर तर ताणें स्वता सांगला की आपूण ताणें सांगलां न्ही आपूण काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर म्हणून. गेल्ले 3.5 वर्सां हांवें काय डिनाय करूं ना. हांवें ओपनली सांगला गोवा फॉरवर्ड इज आवर अलायन्स पार्टनर 2022 आमी काय तोडूं ना हें हांवें स्टेटमेंट केला. सो विजय सरदेसाय थंय वचप इज ही रिप्रेझेंटींग काँग्रेस पार्टी जालना ताज्या उतरा प्रमाणे. अमित जॉइंट वेंचर 27 जॉइंट वेंचर कळ्ळें तें पयर टायम आसता का बरें. आम आदमी पार्टी स्पेक्युलेशनाचो अर्थ कितें ताजेर तुका कळटलें मरे. डिक्शनरीन मार स्पेक्युलेशन मिनींग ताजेर कळटलें. गुगलाचेर वच. आणि आम आदमी पार्टी ऑल्सो डुईंग एलिगेशन की काँग्रेस इज द बॅक स्टेप. व्हॉट डू यू लाइक टू से? पळय आम आदमीचेर आय डोंट वॉन्ट टू टॉक. आय थिंक तांचे इमॅच्युअर्ड स्टेटमेंट येता. कित्याक जेन्ना गोंयच्या जनतेक लोकसभेक दिसलें की सगळ्यांनी एकठांय येवचें, सगळे एकठांय आयले. ताज्या उपरांत एक झेडपी बाय इलेक्शन जालें. बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचें बाय इलेक्शन जालें. थंय काँग्रेस पक्षान एक स्टेप फाटल्यान घेवना. अलायन्स करून ते सीट आमी आम आदमीक दिवना. ताजे अरे आज मुद्दो कितें आसा? आज मुद्दो आसा की हे करप्ट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आमी सगळे लढटा. सो हातूंत भितर समज जर तर तो फोकस कोणी डायवर्ट करून जर ओपोजिशन पार्टीचेर जर उलयता तर गोंयची जनता पिशी आहा म्हूण जाण तूं. म्हाका समजना की हे फाटल्या दिसांनी हांव पळयता म्हयनोभर जालो ते फक्त काँग्रेसीक अटॅक करता. अरे अटॅक कोणाक करपाक जाय? बीजेपीक करपाक जाय. म्हाका दिसता कोणूय आमचो अटेन्शन डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केलो. आमचो फोकस इज व्हेरी क्लियर. गोंयची जनता आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर पिडीत जाल्ली आहा. ते त्रासान पडिल्ले आसा. आवर टार्गेट इज टू डिफीट बीजेपी. आणि जर तर कोणूय जर तर ह्या बीजेपीक हरोवपाक जर तर कोणी जर तर ह्या फावट जर तर गेम करत आणि जर तर खेळ करत गोंयची जनता तांकां कितें तर धडो शिकयतली. थँक्यू.